तर आमचा शापोरा फोर्ट is one of the most beautiful, historical and important fort of Goa. It's a matter of pride for all the Goans and especially our Sholkas. From day one, I've been putting a question regarding this restoration of Shapora Fort. 11 July तुम्ही answer दिला. Work of restoration of Shapora Fort is in process, and the estimated cost of the project is 2 crore 64 lakhs on 11th July 22. मागे 27 March 23 परत सांगले restoration of Shapora Fort Anjuna Marde is open and currently the file is in with finance department. मागे परत 8 August 23 परत तोच answer, the file is pending before finance department. मागे परत 15 July 24 तोच the revised estimates prepared are submitted to the public work department for necessary technical sanction. मागे 26 March 25 तोच answer before finance department for expenditure sanction. आणि आता परत तोच answer, the file is before finance department for expenditure section. म्हणल्यार from 2022 till date the answer is same. Excess आमचो केला तुवें देव बरें करूं म्हणटा. The thing is ते हजारांनी लोक थंयसर येता. You know the numbers. आणि वरांचे वरां थंय त्या फातराचेर बसून आसतात on the fort. And the fator alpak laglat. You know, they are really shaking. In case it falls, one of the tourist falls, it will bring bad name for our tourism. So I request korta tuka vegancha vegan core आणि म्हाका तू work order म्हाका finance department ते expenditure sanction म्हाका तू work order केन्ना दितलो ते सांग. Speaker sir, as she has said, Shapora Fort is a protected monument of this department. आणि ह्या फोर्टाचेर आमी आयजच न्हय तर सरकार खूब ताजेर हें आसा कारण हो एक अत्यंत सुंदर असो फोर्ट आसा आणि ताजेर हजारांनी लोकांचे ये जाता and it is a touristic place and it's because of that when I took over as a minister the first thing that I did तुमका आता काहीच केले ना अशें काय ना 5 crore 77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal and हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते म्हजे कडेन केस्तांव करपाक लागले. within 1 hour सगळी आसा तितकी खाली करून हांव आयिल्लो परत एक फावटी. आता लोकली लोक येवपाक लागले. पहिले भायले येताले आता लोकली आयले. we have to see that it is monetized and we have to maintain the discipline. 5.77 crores work is been done on this fort before. Just about 1.5 years back we have inaugurated. The second tender we had floated 4 times. 2 फावटी टेंडर जो जाल्लो आसा तुवें सांगले आसा ते टेंडर गेल्ले आसात. एक फावटी टेंडर जेन्ना काडलो तेन्ना it was 80% high. The government did not approve it. तो परत गेलो आणि परत एक फावटी टेंडर काडलो आणि परत एक फावटी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो परत ताका घेवपाक आयलो ना. ॲज ऑफ टुडे तुम्ही आता जे सिरीज ऑफ टेंडर्स काढल्या आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटांनी केन्ना केन्ना क्वेरीज काढून परत परत तो येता. बट राईट नाव आय विल टेल यू द स्टेटस इज आज जो फोर्ट काढलेलो आसा तो परत एक फावटी आम्ही टेंडर काडटकच वी गॉट 2 quotes. One is 21 point something above and as per the norms PWD चे तुका CPW त्याच्या नॉर्म्सा प्रमाणे 5% वयर ते गेला जर जाय जाल्यार ती वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना. म्हणून once again we have negotiated with the contractor and brought down this amount. The tender amount was initially it was something around 3 crores 14 lakhs 62,125 and the bid that we received is 21.50% higher, 3 crores 82 lakhs 26,481. Now we have negotiated and brought down by 52 lakhs below. It is 3 crores 30 lakhs 28,938. Now the proposal is submitted to Finance Department for expenditure sanction
आणि हातून भितर इन्क्लुडिंग ऑल GST जावं बाकीचे सगळे कितें करून इट विल वर्कआउट टू 4.18 crores. आता हे सांगपाचो फाटलो उद्देश कितेंच की आमी 2-3 फावटी तुमचे बरोबरी त्या किल्ल्याची पाहणी केल्ली आसा. अँड आय डू एग्री दॅट ते सायड हॉल्स आसात त्यो सायड हॉल्स आसात त्यो मातश्यो कमकुवत जाल्ले आसात, ती स्ट्रेंथ गेल्ली आसा अँड वी हॅव टू रिस्टोर इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर कसली कॅज्युलिटी जावचे पयलीं. आता तुमकां जाय जाल्यार आय कॅन गिव यू डिटेल्स ऑफ वर्क्स विच आर टू बी कॅरीड आउट. पयलीं जे काम केल्लें आसा आमी ज्यो लॅटरायट स्टोन पाथवे केल्ले आसात, साधारण ते बाकीचे आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ पाथ केल्ले आसा, रेलिंग केल्ले आसा, ती रिटेनिंग वॉल घेतिल्ले आसात आणि एक गॅबियन हॉल केल्लो आसा. साधारण ते 1/2 किलोमिटराचेर एक्सपोज स्टोनाचे इट्स अ व्हेरी वायड म्हणजे साधारण ते 7-8 मिटराचे वायड स्टेप्स करून त्या किल्ल्यापर्यंत गेल्ले आसा. वॉट रिमेन्स इज ह्या किल्ल्याचो वयर पावले नंतर जे ब्युटिफिकेशन करपाचें आसा दॅट वी हॅव टेकन. त्या किल्ल्यान भितर ह्या फोर्टाचेर शापोरा फोर्टाचेर आनीक बाकीचे ज्यो टॉयलेट फॅसिलिटी आसतल्यो, बाकीचे सगळे विविंग गॅलरी आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो ह्या टेंडरान भितर आयिल्ले आसा. अँड आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट 1-2 महिन्या भितर हे काम सुरू जावपाक जाय आणि विदिन गिवन अ स्टिप्युलेटेड टाइम द वर्क विल बी डन. आणि परत एक फावटी आमकां एक इमिडिएटली आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल MLA एट द सेम टाइम चीफ मिनिस्टर ह्या किल्ल्याचेर आमकां परत एक फावटी मॉनिटायझेशन आणि रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर जे शॉप्स आमकां इल्लिगली थंय आसात ते काडपा खातीरय आमकां परवानगी दिवची आणि परत एक फावटी ताजेर आमकां ते टिकेटिंग करून सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचे एक प्रोविजन करपाक जाय. टॉयलेट्साचे नवे टेंडरान भितर आसा. वी वील टेक ऑन दिस फोर्ट इमिडिएटली. सर म्हाका अश्युरन्स जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तूं म्हाका वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो पळय तो. ते सगळे सांगले ते आय एम रियली थँकफूल टू यू फॉर द एक्सेस वर्क, बट द वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटले तेजे अश्युरन्स जाय. एंड सेकंडली थंयसर टॉयलेट्स अजूनय ना सर. वरांची वरां थंयसर ट्युरिस्ट बसून आसतात. दिस इज द बेसिक नेसेसिटी देर. एटलीस्ट दोज आय मीन स्टार्ट विथ द टॉयलेट वर्क. कितले वरां थंयसर आमचे ट्युरिस्ट बसून असतात. इवन दे टेक कम एंड देर इज नो बेसिक नेसेसिटी लायक टॉयलेट ओवर देर. सो that at least you start, and you again I'm asking you, you give me the date of when I and you will go to lay the foundation stone of that beautification of my Shapara fort. Assurance this sir. Speaker sir, once I get the ताजे आमचे फायनान्स हाजे अप्रुवल मेळटकच immediately within 15 days we will issue a work order, and I am expecting it within 1 month's time you will get the contractor will be given a work order and we will start the work of restoration. Yes. Sir, toilet. With the toilet is included in that. The first part that we can take up is a toilet because it is a basic necessity we must have. Thank you, sir. Speaker sir, प्रश्न मांडलेला छापरा फोटाचो माझ्या मतदारसंघात पडना, पण गोंयच्या हिताक लागून एक छापराच्या फोटाचे हांव विचारता. ऑनरेबल आमदारान खूबशे डेटी वाचल्यो. हांव फक्त मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणी स्वता फायनान्स डिपार्टमेंटान फॉलो करून ते हाडचे, कित्याक जे ती सांगता छापरा फोर्ट जेन्ना आमी फाटल्या हितू आशिल्ले तितू भितर छापरा फोर्टाचेर हांवूय गेल्लो आनी ती सांगता परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा आनी ते जर कसळ्ळे पयलींच गोंयांत खुबशीं नांवां येयल्लीं आसा आनी मागीर फोर्टाचे नांव घान येतले. आमी मागीर सांबाळपाचे फोर्ट जे कोणें केल्ले हे फोर्ट सांबाळूंक ना अशें जावपाक नाका. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान स्वता फायनान्सान वचून ती फायल हाडची अशी विनंती करता. निलेश बाब स्पीकर सर, एक मिनिट. हांव एक टायम आर्कायव मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना तो प्रोसेस इनिशिएट जाल्लो की हो शापोरा फोर्ट रिस्टोर करचो आनी काम सुरवात जावचें. आमी करूंक ना तें, म्हणून बाय दिलायला लोगो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर आनी तुमी ताची अशी परिस्थिती करता ती पळोवन म्हाका काकूट दिसता. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री फुडें बसला, तो तुजो सोयरो, तो तुका कसोच उतर दिना, केन्ना दिता काय म्हणून. कोंकणी आतां मराठीन सांगू, केव्हा देणार तुम्ही आता त्याला आश्वासन. प्रश्न कितें तुजो? स्पीकर सर, आश्वासन मुखेलमंत्र्याक दिवपाक जाय, तुमी ताका डायरेक्ट करूंक जाय. तो तांचो सोयरो आनी ते हांगाच्यान थंय गेला पार्टी सोडले डेव्हलपमेंटा खातीर आनी हो इश्यूज इनिशिएट करी बी हांव मंत्री म्हणून काडटा. कोण कोणाचो सोयरो? सुभाष फळदेसाय मंत्री, सेनापती तुमचे उभं रावन पैसे दिवपाचे.
कितें दिला स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाय आता कितें जाला खंयच्या खंय खासता एकीकडे आनी खाजयता दुसरे कडेन स्पीकर सर इनिशिएट केल्लो हांवें फायलीचेर पयलीं इनिशिएशन म्हज्या शापोरा फोर्ट जावपाक जाय मिनिस्टरान फायल खंय आहा ती सांगची आमच्या आमदाराक हांवें सांगचें पडलें ताणें डिफेक्शन केल्लें डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणून येस सर स्पीकर सर तिजो फोर्ट जावपाक जाय पळय ऑर्डर दी असेंब्ली सोंपच्या पयलीं तिका ऑर्डर दिवपाक लायता फायनान्सान आहा जाल्यार स्पीकर सर एक लॉ प्रमाणे आसता सीएमान सांगला आसा द टेक्निकल सँक्शन वाईड नंबर PWD SCA to buildings F.44/16/2024-25 dated 18/7/24 for rupees 3.87 obtained from office of Superintendent Engineer Circle Office 2 buildings Public Works Department Altino Panji Goa Department of Archaeology and details because as Vegas has said that I have to follow up. It does not mean that I am following up with this file because again and again आम्ही वर्क्स बोर्डा घालून ही फाईल 4.98% वर्क्स बोर्डा घालून आयला आसा. इट इज ऑन the follow up of the concerned minister only. It is not that I am sitting quietly with this specific file which was somewhere it was misplaced and regarding the specific question. No, I will request the PWD department also ताणी ही फाईल घेऊन बरोबर काढपाक जाय because on my pursuance only it has come to this level. पहिली एक फावटी म्हाका फाईल 3 महिने मेळ्ळी ना पासिंग करपाक त्रास जाता. No process सारखं ना. No, right now I will give the tendering process आणि फायनान्स अप्रूवल मध्ये डिस्क्रिपन्सी आहा दिसते तुका ना. वर्क्स बॉर्डर टेंडर झालो awaiting expenditure sanction answer दिता LAQ awaiting expenditure sanction बसून घ्या. So I have given tendering process आणि काय गडबड दिसते तुका. We gave the work order. I have given assurance. I have given process आणि फायनान्स अप्रूवल मध्ये गडबड आहा दिसते तुका. वेंजी वेगळा गडबड झाला. टेंडरिंग प्रोसेस आणि फायनान्स मध्ये कितकाय गडबड झाला. कित्या LAQ म्हणटा answer because meeting मुटा because unnecessarily you say is there any flaw किती discrepancy from tender till the finance. I have shown you the entire process and see do you have doubt in the process किती असं बोलतो मी expenditure sanction झालं ना. So tenders on finance process वेंजी वेगस तू ऐकून घेणार तू उलयत राव का मरे उलयत राव ना कित्याक ते घुसपायताय प्रॉब्लेम जाल्ले आमी जाताय एक वी आर आस्किंग यू स्पेसिफिक क्वेश्चन. टेंडर जाल्लो इन October 2022 closing date allo November 2022 LAQ says that expenditure sanction is awaiting. Expenditure sanction is awaiting. My question is there a discrepancy between the tendering process and the finance approval? Ajmod gadbad aha yes or no आणि करता ना जाल्यार कित्याक तूं मास्टर आन्सर दिल्लो. Yes, because sir, Bob Wenzin सांगला पयली सुवातेर I would like very specifically to ask the minister. Basic amenities like tourist facilities, public amenities. So Fort Manlo thing basic amenities are being provided. Does the contractor he have a track record of this heritage conservation as per ASI or UNESCO heritage guidelines? Because our मंत्री जेन्ना उलयतालो तेन्ना म्हणूंक लागलो की it went above 80% above. The first tender. First date. So from 22 she is awaiting this. Yeah. I remember when she was Congress MLA she raised this. It is said आज उदाहरण घे मरे फास्ट फॉरवर्ड स्मार्ट मिनिस्टर आहा. स्मार्ट मिटरिंग जो टेंडर जालो 460 बीड आहली 890 crore बीड गेली 90% डन. बाबा या सब्जेक्टाचे तो करपा शकता जाल्यार तूं कित्याक चेर कर. लोकांलो प्रश्न मरे हेजेर सांगता तो इतलो फास्ट आहा मरे आमचो सुदीन बाब टाकाटाक करपाक मागीर हे फास्ट आसता. 22 टेंडर जालो तेजे उपरांत आमी तेजे दुसरो टेंडर आसा तोय एक्झिक्यूट केल्लो आसा
5.77 crores per tender we have executed. The first tender which was floated in 22, it was 80% above. There was the question doesn't arise of negotiations. When it came to 21.50 above, we negotiated it and we have put it for the financial approval. Sir, very simple. You said because the cost was above, it went to work boards. 4 times this particular fort was tendered 4 times. Look at Sudhir. 4 times it is tendered. 1 month. And now you you are 900 crores when the budget was estimate was only 467. Learn from him. Why is there delay? Next question. Department how when I am telling you that 4 times tender and you very well know that tender katta sana Next question. within 1 month. Next question. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly slowly matching vibe Activa 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 First love बोले तो Activa आओ करें try एक नया पाथ Click your first, make your mark new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar la 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away Activa 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 first vibe बोले तो Activa life को do new start make a move in the world baby smart हर सफर का happy part Activa 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 Scooter बोले तो Activa Scooter मजे Activa Scooter नु कहते Activa Scooter एक ले Activa